हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागी सरतल्यांक सर्व खाळे तारान दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो ससनाक येता. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी फाटक्यान थावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेष्ठ याजका बरे पयले आपल्या फाटकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या फाटका खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सोपोताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. आमी आतां विवरून आसलेल्याचो मुख्य प्रस्ताप हो. इतलो व्हरतो श्रेष्ठ याजक आमकां आसा. तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्याक सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय, बागार सर्वेस्परान बांदलेल्या खऱ्या थंबांत वा पवित्र स्थानांत आपले मुनियरपण चलयता तसलो याजक तो. हर एक श्रेष्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटयसय. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार याजक जातोच ना, कित्याक कायद्या प्रमाणे कानिको भेटयतले याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गींच्या वस्तूंचे प्रतिरूप आनी सावळी. ती मोइजेन केल्ले बरीच. तंब बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिली. पर्वतार तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणेच सगळे बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवण्यांचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्ले मुनियरपणी अधिक श्रेष्ठ वर्गाचे. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तेन्ना हांवें म्हळें, पळय हांव येतां. ग्रंथाच्या कवळ्यांत म्हजे विशीं हें बरयलेलें आसा. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. व्हडले सभेंत हांवें तुजी नीत परगट केली. म्हजे वोंट हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं सर्वेस्परा बरें जाणाय. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजी नीत हांवें म्हज्या काळजांत लिपोवन दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणा विशीं आनी तुजे सडवणे विशीं हांव उलयलां. तुजो मोग आनी तुजे विश्वासीपण व्हडले सभेक कळीत करिनासता गुपीत दवरूंक ना. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. हांव दुबळो आनी दळधिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सडवणदार. म्हज्या देवा कळाव करिनाका. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू थंयसो पयस सरन आपल्या शिसा सांगाता
गालिलेया सरोवरा कुशीन गेलो आणि एक व्हड लोकांसमोर ताच्या फाटल्यान वेथलो. गालिलेया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आणि योर्दान पेले थडे थावन तीर आणि सिदोन शहराच्या आसपास गावांत थावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशांत आयकून ताचे सर्शेन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचिना जावच्याक आपणाक एक मसवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक घोवन केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडतलो. देवसारी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तुंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या थाळ्यान भोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचें उतर हें वाक्यानी तुका क्रिस्ता.